purnipat kurtha bhakti poran duka bonditha moje hinolke ओ पवित्र उंड्यान लिपून रावलेल्या देवा, दोळ्या मुखार तुका पळयोवन तुज्या पांयाशी रावून तुका बघूंक तुका अणभवूंक तुजी सवे आमची मागणी दवरूंक काल्तिकायेन तुजे लागीं मागूंक हे सांजे आमी आजीर जाल्या. सगल्या मनान सगल्या काळजान तूंच आमचो धनी, तूं आमचो सोमी म्हूण आमी मानून घेता. हांव धन्या. खरो जिवो उंडो, खरो जिवो जेजू ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आसा. ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आमकां तूं आपली भेट दिता, आमचेर नदर घालता, आमची काकूट करता. सगल्या मनान सगल्या काळजान ह्या भोव पवित्र संस्कारान दुनिया तुका वाखाणूंक, भोजूंक, दिनवासूंक, स्तुती करूंक आमी हाजीर जाल्या. Lord, we are here at this evening to praise you and to worship you and to surrender before you. We believe that you are truly present in the most blessed sacrament. सगल्या भावार्थान, सगल्या विश्वासान आमची मान खोल भागावन दुनिया आमी तुका पुर्निपाट आनी नमस्कार करता. We worship you and we adore you, Lord, as we bow down our heads before you.
भोव पवित्र संस्कारान हाचेर चल्ल्या जेजू, हे सांजे आयज तुज्या पांयाशी जेन्ना आमी आयिल्ले हांव खेरीत भाशेन तुजे मुखार आमी हाडटा आमची गोंयची परिस्थिती आनी भोव करून फाल्यांच्या दिसाक जो आमचो निकाळ हे लिसांवांचो येतलो गोंयचो तसो उरलेल्या 4 राज्यांचो Goa along with 4 other states. Lord, we have this concern of the outcome of the elections. We place it at your feet. तुझ्या पांयाशी दुनिया आमी हाडटा युक्रेन झूज नेटान मुखार वेता रशियाचे वडील आयकून घेवंक सोदिना आपलीच पदवी दाखोवंक सोदता दुनिया तुज्या हातान घे म्हूण आमी मागता यू होल्ड देम इन युअर आर्म्स गिव देम पीस हे सांजे दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा सगळे जे कोण विचून येतले फाल्यांच्या दिसाक आमकां कळटले दर एक उमेदवार दर एक आमदार जो विचून येतलो तांकां दुनिया तुज्या पांयाशी हाडटा तुज्या पांयाशी आमी दवरता दुनिया आमची गोंयची परजा आमचे गोंयचे पासत आमचे मातये पासत आमचे भुंये पासत आमकां चोण एकल्याक तुवें जबाबदारी दिल्ली आसा लोकशायेन आमी मिसळ जावं आमची जबाबदारी आमी पाडूंक सगळे पोरचेक दुनिया तुज्या पांयाशी आमी ह्या वेळार हाडटा तुज्या पांयाशी आमी हाडटा दुनिया आयज आमचे सुख दुख आमचे कोश्ट आमचो वावर सगळे तुज्या पांयाशी दुनिया आमी समर्पिता वी सरेंडर एवरीथिंग एट युअर फीट लॉर्ड दुनिया भोव करून जे कोण वाट नोकळो खेरीत भाशेन युक्रेन देशांतले लोक जे भायर सरतात झुजा घेरांतले पयस वचून सुरक्षेक रावतात तूं तांकां वाट दाखय यू शो देम वे लॉर्ड वे टू पीस तूं दुनिया सगळें तुज्या हातान घे म्हूण तुज्या पांयाशी आमी हे सांजे आमकां समर्पिता तूं आमचो सोमी आमचो धनी भोव पवित्र संस्काराचेर नदर मारून तुका आमी अणभवता तूं आमचो गोवडी तूं आमकां राखता तूं आमकां सांबाळटा तूं आमकां बऱ्या चोरवाक व्हरता We surrender before you, Lord. Tu है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा सगळी गाऊया हे स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ जहाँ है
हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला। है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। स्वामी तू चरवा मुझ तेरी सदा। तू सोमी तू आमचो चोरवाक व्हरता तो दोनी तुजेरूच पातयेवन सोम्या एबडार आमी हांगा एकठांय जाल्या. You are our shepherd. You are the one who leads the flock to pastures, and you lead us to green pastures. When we falter away, जेन्ना आमी चुकता सोम्या, आमच्या हाताक धरून तूं आमकां सोदूंक येता. You search for us. You look out for us, even if it means one of us.
आमचो हुस्को तुका आसा. You are concerned about us. पातकांतली आनी गुलामपणांतली सोडूंक तूं आमकां येताय. You want to free us from sin and slavery. सोमी तूं आमचो. You are our master. You are the good shepherd. खरो बरो गवडी. आमकां सायबा चोरवाक व्हरूंक तूं आदार दी. तूं आमचो गवडी तेन्ना आमकां कांयच उणें. आमकां सगल्यांक बरें आनी वायट कितें तें तूं जाणाय सोम्या. पूण आमचेर येतलो काळ, आमचेर येतली महामारी, आमचेर येतली पिडा, आमचेर येतली सगळी गुलामशाही, आमचेर येतले सगळे पर्सिक्युशन, आमचेर येतले सगळे अत्याचार निवार म्हणून मागता हांव सायबा. आमचे सायबा जायतो लोक सोम्या आमचे दोळो धरून आबोव करून क्रिस्तांवांचे जाप काडिनात म्हणटात. परत्या फावत आमी दिनात. पूण तुका सायबा आमचे जिवीत भेटयता वेगळा. निवार आमकां सोम्या. आमकां सोम्या सांबाळ. आमच्या राजाक सोम्या तुजे उंटीन दवर सायबा. जायते मनीस रावतात फाल्यांचो सरकार जातलो आनी परतून आपूण त्योच आदल्यो चाली चलयतले म्हूण. पिडापीड दुमाडो दिवंक तांणी व्हडली मांडण्यो काडलेल्यो आसा. थोडे खोटे देवांक, थोडे गाडयांक बसूंक, थोडे तांत्रिकांक सोम्या हे वेळार वापर करतात. तांचे तूं नदर घाल. मोडून उडय ह्यो शक्ती. मोडून उडय सोम्या सगळ्या देवचाराच्यो ताळण्यो. मोडून उडय सोम्या सगळे वायटपण आमचेर येवपाचे. आमकां सायबा सगळ्यांक सांबाळ आनी राख. तुजे पोरचेक सायबा तूं पोरो घालिना काय. आमी तुजे लागीं सायबा प्रार्थून मागता. ही पोरजां तुका विलापता सोम्या. सायबा चुकल्या आमी जाल्यार भोगोस आमकां. जे मनीस आडगा नाडगा करूंक आयचे रातीक, कालच्या दिसाक, ह्या दिसांनी करीत आसा तांची सायबा सगल्यो मांडण्यो फिसकटून उडय. पयस कर सायबा तांची मनावेली, तांची चिंतना. पयस कर सायबा तांच्यो उजळ्यो. पयस कर सायबा ह्यो देवचाराच्यो कोरण्यो. सैतान आनी ताका सायबा अधिकार तूं दिना काय. वर्सां आमी तुजी. आमकां सायबा सांडिना काय. Do not leave us, O Lord. Do not make us orphan. We are asking for your grace, Lord. Give us your grace, O Lord, that we may be under your protective care. Wash away all our sins, O Lord. Cleanse me from my sins. Lord, there are many people who are at present doing witchcraft, black magic. They are into all sorts of unwanted things, and they want the devil to take control. Wash away, do away with all his powers, O Lord. You are the master. You can do anything that is impossible. You are the one who can control everything. You are the one who can give us shelter. You are the one who can protect our little Goa. Help us, Lord. We surrender to you. Give us that grace. Protect your people, Lord. Do not orphan us, Lord. Do not leave us orphaned, O Lord. Once again, we plead to you. We ask for your mercy, Lord. If we have faltered, forgive our sins, O Lord. If we have gone astray from you, have mercy on us all. If we have become proud and selfish, Lord, forgive us our sins. If we have not forgiven others, have mercy on us. If we have become proud and haughty, have pity on us, O Lord. If we have become greedy, if we have had a bad intention of others, forgive us, O Lord. Be merciful to us. Lord, do not leave us. सोडिना काय सोमी आमकां. खंयचे वाटेन फाल्यांचें वातावरण वेतलें, खंयचे वाटेन
वारो मारतलो, कोण कोण साहेबा स्वार्थी जातलो, कोण साहेबा आमकां धोको दितलो, कोण साहेबा आपल्याच वादाचे जातले, हें सगळें तूं जाणाय सोम्या. तरी पूण तांच्यो माटण्यो सगल्यो फिसकटून उडय म्हूण आमी तुका हे वेळार प्रार्थना करता. तूं आमच्या आदाराक पाव सोम्या. तूं आमकां साहेबा पोरो घालिना काय म्हूण आमी मागता. पाव सोम्या आमकां दी साहेबा तुजो आदार. आमी तुका उलासून आनी विलापून साहेबा आमी मागता. दी आमकां तुजो आसरो, दी आमकां तुजो भरवोसो. आपण साहेबा बोलला काकलूत आमची कोण आमकां साहेबा बरो घालिना काय. काकलूत आमची कोण सोम्या, काकलूत आमची कोण. मोजी काकलूत को सोम्या जोण एकल्याची. वाईट कोतेल्याची काकलूत को सोम्या. O मोगालाचीस आयचे सांजे तुजे मुखार थोडोसो वेळ हांव सारतना हांव मागूंक सोदतां. फाल्यांच्या दिसा जो सरकार निवडून येतलो ताचे पासून जायते गोंयचे आनी गोंयकाराचे निसंतन जालां. आनी जोरी तर तेच वायट मनीस जाणे हें गोंय काबार करूंक सुरू केला. आपणाच्या फायद्या लागून वगोडे आपणाक जाय तशें करून त्या मनशाक आनी संदी दिवं नाका. बरे मनीस बऱ्या काळजाचे जाका खरेंच हें गोंयचें पडलां, जाका खरेंच गोंयचे सृश्टीचे पडला. झाडां पेडां दोंगर नद्यो हे आमचे दायज खरेंच सांबाळटले आनी आमच्या असल्या भुरग्याचो आनी तरणाट्याचो फुडार राखपी आमकां आमदार मंत्री जाय. मोगालाचे येसू तूं जाणा कितें बरें आनी कितें वायट. वय
आमच्या हातीन आसले बऱ्या मनशाक निवडून काडपाचे आनी आमचे मदले जायते जाणांनी खरो निचेव करून खरी समजणी घेवन मोत मारलें. फाल्यांच्या दिसाक सगळीं रावतात. मोगालो जेसू, एकूच प्रार्थन बरे फुडारी आमकां दी. आमेन. गोरवान हांव चोरलोलो ओडायेन फुल्लोलो सोगला पडून आतां प्रेमाती कथा जेसू, खऱ्या आनी जिव्या देवा, आमची पातकां जायतीं आनी आमच्या पातकांक खास्त फावो. बळिश्ट देवा, आमची असोक्ताय व्हड. ते असोक्तायेक आमकां घोडी खास्त फावो. काकलुत्सार देवा, आमी पातकी आनी हे आमचे पातकी असोक्तायेक तुजी काकलुतीची गरज. ह्या वेळार दुनिया आमची सगळी असोक्ताय आमी तुज्या पांयाशी हाडटा. मानून घेता आमी असो, आमी किरकोळ, आमी पातकी. ओय सोम्या, जरूय आमी पातकी, आमी असोक, आमी किरकोळ, आमी दळडिरी, तूं दुनिया व्हड, तूं बळिश्ट, तूं काकलुत्सार, तूं मोगाळ, तूं मोवाळ, तूं सर्व पदवेदार. सोत मानता हांव दुनिया तुजे मुखार कोणाचीच पदवी चलोना. तुजे मुखार कोणाचेंच बोड उबें उरोना. जरूय वायटोवो सैतान आपणा वाटेन जायत्या जाणांक ओडूंक सोदता. फोर्सान, आशा दाखोवन, भिरांत घालून, जाल्यार तूं सोम्या सगळ्या मोगान आमकां आपयता.
विचून काडूंक आमकां सत्या दिता. विचून काडटल्या सवें जिवीत, पयस वेतल्या सवें मरण. विचून काडटल्या सवें आशिर्वाद, तुजे कडली पयस वेतल्या सवें शिराप. तुजें जिवीत घेवंक आमी धांवून येता. आमची असक्ताय दुनिया तुज्या हातान घालता. आमचे किरकोळपण तुजे मुखार घालता दुनिया. ह्या वेळार ओय दुनिया, हांव मानून घेता हांव किरकोळ. लॉर्ड, आय एक्सेप्ट आय एम नथिंग बिफोर यू, and perhaps I don't deserve, but Lord, you are so generous, you are so understanding, and you know what we need. आमच्यो सगल्यो गरजो तुका थाव्यो. आमकां कितें दिवचें, कशें दिवचें तें दुनिया तुका सगळी खबर आसा. तुजे पदवेचेर आमी पाती येता. तुजे मुखार आमी आमकांच सरपट पडटा. आमची वपणी करता. ह्या वेळार दुनिया भोव पवित्र संस्कारान तुजेर नदर दवरून आमचें आख्खें जिवीत आनी आमच्या जिविताक लागतल्यो सगळे निर्णय, आमच्या जिविताक लागतले सगळ्यो घडण्यो, ऑल द इव्हेंट्स दॅट आर कनेक्टेड विथ आवर लायफ, तुज्या हातान आमी घालता दुनिया. तुजे काकलुतीक उलो मारता. हांव दोनीचो किडो, आमच्या रडण्याचो आवाज दुनिया तुज्या कानार पडटा. आमचे काकलुतीचो उलो तुवें आयकला. तुजेरूच नदर दवरून आमी सत मानता. सगळें जें कितें बरें आसा तें तूं आमचे पासत करतले. वायटाची सगळी पदवी तूं तोडून उडयतलोय. आमी विश्वास धरता दुनिया.
तुजेरूच आमी पाती येता देखून तुजें उतर आयकूंक सोदता. तुजें उतर दुनिया आमच्या कानार सादय. तुजो मोग आमकां दी. तुज्या उतराचेर पातयेवन आमी सगल्यांनी फुडें वचून भियेनासतना आमी उबी रावूं, जैत मेळोवं. तुजें उतर आमकां सांग. We are ready, Lord, to listen to your word. Let your word give us courage. Let your word make us stand. Let your word give us victory. The sign of Jonah. When the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation. It asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. For just as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so the Son of Man will be to this generation. The Queen of the South will rise at the judgment with the people of this generation and condemn them, because she came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon, and say, something greater than Solomon is here. The people of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the proclamation of Jonah, and say, something greater than Jonah is here." The people of Nineveh, the Ninevites, as so called, heard the voice of Jonah. They repented for their sins. They changed their behavior. It was only 40 days were left for them to repent. Otherwise, God the Father would just wipe them off from the face of the earth. Jonah became a sign of God's mercy for them. Because Jonah himself was saved by God. He was the one whom God protected, stayed in the belly of a fish, yet was protected by God to preach repentance for the Ninevites. The mercy of the Lord is in abundance for us. The Queen of Sheba came to hear the wisdom of Solomon. And Jesus said, "Lo, something greater than the Queen or Solomon is here." That's him. The Lord speaks to us. The Lord invites us. The Lord promises us, gives us signs, shows us wonders. He is the one who forecasts many things that are about to come in our lives. Saint John the Baptist, that's the reason, said, "Prepare ye the way of the Lord, repent and believe. For he who is to come is greater than I am." And lo, Jesus came. But the scribes and the Pharisees always had doubts. With their old ways and old tricks, asking for signs,
asking for wonders. And Jesus did not get himself depressed nor demoralized, but said, "No sign shall be given to this wicked generation." Why would he call us a wicked generation? Because we do not have faith in God. The Ninevites believed in God's mercy. Today the world is so selfish. No longer they believe in God. Maybe the Lord is giving us signs and wonders. The war in Ukraine is a wake-up call for us. A wake-up call to come out of our slumberness. A wake-up call for us not to be selfish. A wake-up call to trust the Lord Himself. In Ukraine today, people are dying. Some are without water, electricity. Imagine, it's cold out there. People are in the bunkers. No air, no free flow of oxygen. Some are suffocating to death. Maybe it's because they are bearing all the pain. They are undergoing all the persecutions for our sake. The Lord once again invites us. Submit yourself to me. It is the Lord's love for us. It is His concern. It is His care for us, because He loves us. He cares for us. And even tomorrow, when the results will be declared, maybe the results will be as per the wishes of the Lord. Let's trust in Him, because we know that He will never let us down. Let us ask Him, Lord, we surrender everything that will happen to us. We want to change ourselves and come at your feet. Take our Goa, our state especially. We surrender all those people who will be there as observers, returning officers, the candidates, helpers, people who will be there. Let there be no animosity among us, whatever the results may be. Let there be no backlash. Help us to understand that you are the Master, that we may surrender our ways. Help our unbelief, O Lord, that day in and day out your will and thy kingdom may come on this earth. Amen. ह्या वेळार आमची नदर आमी जेजूचेर दवरुया. भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर आमची नदर दवरून सगळी आमची चिंतनां, आमचे आवंडे, आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. सगळी आमची भिरांत, आमचो राग, आमची चिंतनां, आमचो दुबाव जेजूच्या पांयाशी दवरुया. सगळ्यो आमच्यो गरजो जांचे पासून आमी मागता जेजूच्या पांयाशी दवरुया.
तो सगळें जाणा, ताका सगळी खबर आसा. जे कोण बरे नात, भलायकी बिघडल्या, वेगवेगळ्या कारणांक लागून, वेगवेगळ्या दुयेंसांक लागून, ह्या आमच्या भावा भयणांक जांचे पासत आमी मागता, जांचे पासत माग म्हूण आमकां जायत्या जाणांनी सांगलां, तांकां सगल्यांक जेजूच्या पांयाशी हाडुया, भिकोवणी तांकां दी म्हूण मागुया. वेगवेगळे तरेची दुयेंसां, संवसारा पासत, संवसाराची शांती पासत, आमच्या राज्या पासत, बऱ्या सरकारा पासत, सगळे उमेदवार जे जिखूंक सोदतात तांचेय पासत, देवाची खुशी करूंक सोदतात तांचेर केरीत भाशेन भरपूर आशीर्वाद घाल म्हूण माग. जेजूचेर तुजी नदर दवर, तुजी सगली मागणी खासगी देवा मुखार दवर. Jividan भितर सरलो, जिवीत म्हजें बरी चलू, कोणी दिवून जीव दिलो. जिवीत म्हजें बरी चलू, काढून उडयली. साळलोल्यांक तुवें सोडयली, मोडलोल्यांक तुवें दुखोवली, मोडलोल्यांक तुवें सोडली. म्हजी कोडूसाण काडून उडयली. Sommi mozo, jivitan भितर सरलो, जिवीत म्हजें बरी चलू, कोणी दिवून जीव दिलो. जिवीत म्हजें बरी चलू, जिविती तोली जोर तुजी, म्हजे भितर वावयली. जिणेक नवी दिशा दिवून, जिवंक नवी उर्बा दिली. जिविती तोली जोर तुजी, म्हजे भितर वावयली. जिणेक नवी दिशा दिवून, जिवंक
रक्तान भितर चल्लो जिवीत म्हजें बरी चलू बेकोणी दिवून जीव दिलो जिवीत म्हजें बरी चलू बेकोणी दिवून जीव दिलो मोगाळ तूं सोबी मोजो मोगाळ तूं सोबी मोजो मोगाळ तूं सोबी मोजो Jesuच्या त्या नावान होय आमकां जोईत मेळटा जेसूच्या त्या नावान देवजार पडून वेता ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाच्या नामकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र नावान होय आमकां जोईत मेळटा जेसूच्या त्या रोतान होय आमकां जोईत मेळटा जेसूच्या त्या रोतान देवजार पडून वेता ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाच्या नामकां वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र रोतान होय आमकां जोईत मेळटा होय आमकां जोईत मेळटा